सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या आलेशांद्र कारवालो हाच्या आत्म्या पासत देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. दुसरें मीस आमी लेगाद इंतेसांवा पासत भेटयता. आमची जण एकल्याची इंतेसांवा ह्या वेळार देवा मुखार उबारुया. भोव करून शांती पासत मागुया. उचांबोडाय पयस जावंक मागुया. आनी सगळे जे कोण शांती हाडूंक वावुरतात तांचेर देवान आशिर्वाद घालूंक आनी सगळे जे कोण उचांबोडाय करपाक वावुरतात तांची मनां शांत करूंक देवा लागीं करीत भाशेन हे भेटेन मागुया. जायते जाणांनी घोडे तुमकां सांगलां म्हजे पासत माग, म्हजे पासत माग म्हूण. असल्यांचो ह्या वेळार करीत भाशेन उगडास करुया. जाणी आपल्या पासत मागूंक लायला आमकां तांचो सगळ्यांचो उगडास करुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. भाव भयणीनो, एके वाटेन शांती जाल्यार दुसरे वाटेन उदारगत, ह्यो दोन वस्तू संवसाराक आयज भोव गरजेच्यो. उदारगत आनी शांती, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी. पूण जायते फावटी दोनूय वस्तू आयज आमकां ना जाल्ल्यो आसात. शांती बिगडल्या आनीक आमची उदारगत पिड्ड्यार जायत वयता, ओ डावन हिल वयता, डिस्ट्रक्शन जायतें जाता. हे मिसाचे भेटेन करीत भाशेन आमच्या संवसारांतल्या सगळ्या वडिलां पासत ऑल द वर्ल्ड लिडर्स तांकां करीत भाशेन कृपा मागुया. हें समजून घेवंक आनी शांती वाटेन पावलां मारूंक. आनी जायते फावटी आमच्या चालत्या जिवितान शांती वाटेन आमी पावलां मारूंक ना. संवसाराची शांती आमी बिगाडल्या. असल्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणे मागुया. बराबर म्हणुया. सर पदवेकार आमी तुका भाव भयणींनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा, जेजू क्रिस्ताच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं तूं आमकां सासणीक जिविताक नवीं करताय. तुजे परजेक भावार्थान आनी बरवशान थीर करून दवर. अशें तुवें केल्ल्यो भासावण्यो पाळून येतल्यो म्हूण आमी दुबाव धरूंक कदींच निर्मू नाका. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक.
तांच्या इतिहासा वेलें वाचप. आंतोके आनी इकोनेतान थोडे जुदेव आयले. पोरजेक खबरावून तांणी पावलूक फातरायलो आनी तो मेलो म्हूण समजून ताका शारा भायर ओडून व्हेलो. पूण शीस येवन ताचे भोंवतणी एकटवले तेन्ना तो उठलो आनी परतून शारान गेलो. आनी दुसऱ्या दिसाक तो बार्नाबासा बरोबर देब्रेक गेलो. देर्बे शारान शुभ वर्तमान परगटूंक जायते शीस केल्या उपरांत पावलू आनी बार्नाबास लिस्त्रेंतल्यान आनी इकोनेंतल्यान अंत्योकेक परतले. तांणी शिसांक गोटाय दिली आनी भावार्थान तीर रावात म्हूण सांगलें. देवाच्या राज्यान भितर सरूंक जायते कोश दोग आमी सोंसूंक जाय अशें ते म्हणटाले. दर एके पवित्र सोबेक तांणी जाणटे नेमले आनी मागणी आनी उपास करून जांचेर तांणी विस्वास दवरलोलो त्या सुमयाच्या आदीन तांकां केले. पिसिदियेक प्रांतांतल्यान ते पानफिलियेक पावले. पेरगा गांवांत देवाचें उतर परगटूच ते आतिलियेक गेले आनी थंय तान तारवार बसून आंतोकेक पावले. हाचे आदीं हेच शारान तांणी सोंपयलोल्या वावरा पासत भावार्थ्यांनी तांकां देवाची मजत मागून तांच्याच हातान घाले. हांगा पावतोच पवित्र सोबेक तांणी एकठांय केली आनी देवान आपणाक केलें तितल्याची खबर तांकां दिली आनी कशे भाशेन विदेशांक तांणी भावार्थाचें दार उगडलें तें बीन तांकां शिसां बरोबर ते थंय जायते काळ रावले. सर्वेस्पराचें उतर. सर्वेस्पराच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, तुजे भक्त सर्वेस्परा तुजे राजवटेची मोहिमा गाजोवं. सगळीं बरोबर म्हणुया. तुजे भक्त सर्वेस्परा तुजे राजवटेची मोहिमा गाजोवं. तुवें रचलाय तें सगलें तुका दिनवासूं सर्वेस्परा. तुजे भक्त तुजें वंदन करूं, तुजे राजवटेची मोहिमा गाजोवं आनी तुजी पदवी परगट करूं. आमचो जबाब, तुजे भक्त सर्वेस्परा तुजे राजवटेची मोहिमा गाजोवं. अशें सगल्या मनशांक तुजी वर्ती कौतुत्वां आनी तुजे राजवटेची लोकलोकीत मोहिमा कळीत जावं. तुजें राज म्हणल्यार सासणाचें राज. पिणकेचे पिणकेन तुजी राज पदवी तोगता. आमचो जबाब, तुजे भक्त सर्वेस्परा तुजे राजवटेची मोहिमा गाजोवं. म्हज्या तोंडान सदां आसूं सर्वेस्पराची वाखाणणी आनी ताच्या पवित्र नांवांची सगल्या रोचना स्तुती करूं सासणाच्या सासणाक. आमचो जबाब, तुजे भक्त सर्वेस्परा तुजे राजवटेची मोहिमा गाजोवं. सगळीं उबीं रावया. कोश्ट मरण सोंसूंक मेलोल्यांतलो पुनर्जीवन जावंक आनी अशें आपले मोहिमेन भितर सरूंक हें सगलें क्रिस्ताक घडून येवंक जाय आसलें.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं जुवावां परमणे शुभ वर्तमान जेजून आपल्या शिसांक म्हळें शांती तुमकां दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता संवसार दिता तशी हांव ती तुमकां दिना तुमचें काळीज उत्सांबोड वो भेजूड जावं नये हांव वेतां आनी हांव तुमचेशी येतां अशें हांवें तुमकां सांगलां म्हूण तुमी आयकलां तुमी म्हजो मोग केल्लो जाल्यार हांव बापा सोरी वेतां म्हूण तुमी संतोशभरीत जातले आसल्यात कित्याक बाप म्हजेहून व्हड हें घडोवन आयल्या उपरांत तुमी विस्वास दवरच्याक आतां हें घडचे आदीं हांवें तुमकां सांगलां आनीक तुमचे लागीं चड हांव उलोवचो ना ह्या संवसाराचो अधिकारी येवचो जालो म्हजे वयर ताका कसलीच पदवी ना पूण हांव बापाचो मोग करतां आनी बापान फरमायलां तें पाळटा म्हूण संवसाराक कळोन येवंक जाय सुमयाचें शुभ वर्तमान आजेंडा हें उतर आयकलां तुमी आजेंडा म्हणटा तें आजेंडा जायते भाशेचे आसात आमची मिटींग कसलीच जाता ताका आजेंडा आसता आयज 2 आजेंडाचेर एक धाकटीशी नदर एक आजेंडा तेचें नांव आजेंडा 2030 आनी दुसरो आसा तो हिडन आजेंडा ही उतरां तुमी आयकल्यां आसतलीं हिडन आजेंडा आनी दुसरे वाटेन आजेंडा 2030 आजेंडा 2030 म्हणटा तो युनायटेड नेशन्स हातून दिल्लो 2015 वर्सा पॅरीस एग्रीमेंट जाल्लो कॉप म्हणल्यार कॉन्फरन्स ऑफ पार्टीज युनायटेड नेशन्साचे जाता तातूंत पॅरीस 2015 वर्साक आजेंडा 2030 आनी आजेंडा 2030 म्हणटा तो शांती आनीक ही उदारगत हाडचे पासत पीस एंड प्रॉस्पेरिटी आनी पीस एंड प्रॉस्पेरिटी हाडचे पासत ही सगळी युनायटेड नेशन्स बाराबर येवन तांणी हे 5 खांबे किरीत भाशेन दिल्ले 5 पिलर्स हे तुमी म्हजे फाटल्यान म्हणचे म्हाका उगडास येता ते भाशेन हांव म्हणटा तुमी म्हजे बराबर म्हणात हे 5 पिलर्स पीपल प्लॅनेट प्रॉस्पेरिटी पीस पार्टनरशीप म्हाका उगडास आहा 5 कितें पीपल प्लॅनेट प्रॉस्पेरिटी पीस पार्टनरशीप हे 5 पिलर युनायटेड नेशन्सान दिल्ले आनी हे घडून हाडपाक 17 सस्टेनेबल डिवेलपमेंट गोल्स मुखार दवरले 17 SDGs म्हणटा तांकां 17 सस्टेनेबल डिवेलपमेंट गोल्स करीत भाशेन ह्याच कारणा पासत दिल्ले 2030 अजेंडा आसा तो बरोवन काडपाक भाव भयणीनो एक वस्त युनायटेड नेशन्सान म्हणलोली 2015 वर्सा जरी तर शांती ना जाल्यार उदरगत जावची ना आनी उदरगत ना जाल्यार शांती उरची ना पीस requires prosperity and sustainable development and in order to get sustainable development and prosperity you need peace म्हणटोचे दोनी बाराबर वेता खंयचोय जरी तर एक काडलो जाल्यार दुसरो पडटा आनी दुसरो पडलो जाल्यार ते 5 पिलर आहा ते उबे उरपाक शकना म्हणटोच सस्टेनेबल डिवेलपमेंट मेळपाक शकना देखून हो अजेंडा 2030 दुसरे वाटेन आसा हिडन अजेंडा आसा ताचेय पिलर्स आसा ते तुमी म्हणनाकात म्हजे बराबर हांवूच सांगता हिडन अजेंडा आसात तातूंत तांचे पिलर अंधभक्ती उचांबळाय राजकी पदवी आनी इलेक्शन्स हे पिलर्स हे हिडन अजेंडा आसा तांचे हो हिडन अजेंडा आयज संवसारांत
आनी आमच्या देशांत आमच्या राज्यांत कोण चलयता नांवां घेवपाक नाका आतां हांवें हिंगासान नांवां गेल्या उपरांत मागीर म्हणटात आल्ताराचेर सान उलयले हिडन अजेंडा चलता आनी देखूनच उचांबोडाय जी आतां ह्या दिसांनी आमकां दिश्टी पडटा जी उचांबोडाय करपाक कॉमेस केल्ली आसा भिवोवपाक कॉमेस केल्लें आसा तो होच अजेंडा हिडन अजेंडा आतां आमचेर दल्ललें आसा हे परजेचेर दल्ललें आसा आमी खंयचो अजेंडा मुखार व्हरपाक सोदता युनायटेड नेशन्सान दिल्लो सस्टेनेबल डिवेलपमेंट 2030 अजेंडा काय हो हिडन अजेंडा आसा तो 2030 अजेंडा चडशे जाणांक आमकां खबर पासून ना आमी तो आयकूंक पासून ना तो आयकूंक आमकां क्लास दिवची पडटा फादर सेर्मांव सांगता काय क्लास दिता आयजू मातशें कन्फ्युजन जातलें पूण ह्यो वस्तू भाव भयणीनो संवसारांतल्यो आमी थोड्यो समजूंक जाय जाणा जावपाक जाय देखून क्लास जाल्यार क्लास आल्ताराचेर सान क्लास वय बरी ती 2030 अजेंडा ऑफ युनायटेड नेशन्स जाणा जावपाक जाय आमी दुसरे वाटेन हिडन अजेंडा आसा तो आमकां समजना कित्याक तो हिडन जे उलोवपी आसात आमकां आयकूंक येता आमचें प्रशासन आमचो सरकार आयज हेच भाशेन उलयता आमच्या सरकारांतले मंत्री आसात आमदार आसात तशेंच उलयतात लिपोन लिपोन सगलें सांगतात एक करतात दुसरें उचांबळाय करपाक तेच तयार करतात आनी तेच मागीर तांचे फाटीक लागतात दाखोवपाक परजेक दाखोवपाक पळय आमी तुमचें कॅर घेता हिडन अजेंडा हें समजून घेवपाक भाव भयणीनो आमकां बरी बुद्द जाय विजडम जाय जें देवा कडलें येता शांती बिगडल्या ती आयच्या दोनूय वाचपांनी आमी पळयता पयल्या वाचपान पावलू आनी बार्नाबास जे शिकोवपाक वचत आसलेले जेजूची बरी खबर शांतीची खबर मोगाची खबर सोडवणीची खबर सांगताले आनी थोडे जुदेव आसले जांकां हें नाका आसलें तांकां तांचो इगो आसलो कित्याक हे आपोस्ल जेन्ना शिकयताले कारण कितें जेजूक कुर्सार मारपाक जुदेवांक बोट दाखयताले जुदेवांचो जो हिडन अजेंडा आसा तो वयर काडटाले आनी देखूनच ते रोखडेच मागीर आपलो प्लॅन काडटाले आनी आयज आमी आयकता जंय पावलू आनी बार्नाबास शिकयताले थंय हे थोडे जाण आयले आनी लोकांक उचांबळ केले फातरायले तांकां पावलूक इतलो फातरायलो की तो मेल्लो कसो जालो मेलो फातरांनी कोणें म्हणटलो आसलो पावलू बार्नाबास पुरो चल हातोर गेल्यात ते आतां वसात घरा ओगी रावात टेक केअर ऑफ युअर लायफ बी सेफ आनीक नाका ते बरे न्हू मनीस हे ते हिडन आसात ते बरे न्हू ते मनीस ते मारतात ते फोडटात ते काबार कोत्तात ह्या पासत वी वॉन्ट यू टू बी सेफ चल लिपोन राव कुशीन राव आनीक नाका पावलू आनी बार्नाबास तें करिनात पावलू आनी बार्नाबास पोत्तून उठटात दुसऱ्या शारान वेतात आनी परतून शिकयतात तीच जेजूची खबर ती बंद करपाक जायना भिरांतीन असली उचांबळाय करून बेजुडाय करून ती बंद करपाक जायना पावलू आनी बार्नाबास गेले फुडें एका गांवांत तावन दुसऱ्या गांवांत दुसऱ्या तावन तिसऱ्या गांवांत जंय तांकां मानून घेतले थंय चड तेंप रावले तांचे बराबर रावले तांकां शिकयले गोट केले जंय तांकां मानून घेवंक ना तांकां फातरायले तांचेर उचांबळाय केली ते थिंगाचे काडले दुसरे कडेन गेले भाव भयणीनो जेजू शांतीची खबर सांगता हेच्या शुभ वर्तमानान आपल्या शिसांक ताणें सांगलें शांती तुमकां दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आनी तातूंत त्या उपरांतलें जें सेंटेन्स आसा तें गरजेचें संवसार दिता तशी हांव ती तुमकां दिना संवसार शांती दिता ती फटवणेची पीस इज नॉट इक्वल टू नो वॉर म्हळ्यार घेर ना जाल्यार शांती आसा अशें न्हू घेर नासतनाय शांती बिगडत आसता जेन्ना आमच्या काळजान भितर शांती ना जेन्ना आमचे हिडन अजेंडा आसात तेन्ना वॉर ना जाल्यार पासून शांती ना दुसरे वाटेन उचांबडाय चलता घेर चलता आनी तरूय आसतना आमच्यान भितरल्यान तावन शांत रावपाक जाता ही शांती जेजू दिता पीस इन द स्टॉर्म अशें हांव ताका म्हणटा ओ पीस इन द फ्लड्स सगळें निसंटोन जायत आसा व्हडलो हुंवार आयला
आनी तरी पूण शांतीन रावपाक जाता, म्हजें घर उडोवन वेता आनी म्हज्यान शांत रावपाक जाता. स्टॉर्म जाता, सगळीं वारें बिरें मारून झाडां बिडां पडटा सकयल, घरां मोडटात, शांत रावपाक जाता. जाल्यार जेजूची शांती आसा ती असली, तुजे भोंवतणी कितेंय पडो कितेंय जावं शांत रावपाक जाता. साम 91 हातून जी कोण साम 91 प्रे करतात तांकां हें मेळटा. तुजे भोंवतणी कितेंय जावं देव तुजी रक्षा करतलो. ही शांती जेजू दिता. आनी ही शांती जरी तर घेतलो जाल्यार जेजू भितर सरूंक आमकां गरज. म्हणल्यार जेजूचे शिकवणेंत आमी भितर सरूंक गरज. जेजूचे शिकवणेंत आमी भितर सरतले जाल्यार खरो विस्वास आमी जेजूचेर दवरूंक गरज. जो विस्वास बेजुडायेन पयस करूंक जायना, आलोवंक जायना. जो विस्वास उत्सांबळाय कोणें कितलीय केली म्हूण ती बिगडावंक जायना. हेंच मनान धरून भाव भयणींनो, आयच्या संदर्भान हें आमकां देवाचें उतर व्हडा व्हडान उलयता. उत्सांबळाय आसा आमचे भोंवतणी, बेजुडाय जरी तर आसा भितर, काड आनी भायर उडय, काळजीदार जाव. जेजू सवें काळजीदार जाव. आनी कोणेंय कितेंय म्हणलें, कोणेंय कितें केलें जाल्यार पासून ही शांती फुडें व्हरपाचें मिसांव तुजें. कित्याक तूं जेजूचो शीस, तूं जेजूचो पाटलावदार. आनी जेजूचो पाटलावदार जो कोण जेजूचेर विस्वास दवरता ताका मिसांव आसा शांती करपाचें. आनी शांती जरी तर सांबाळली जाल्यार जशें हांवें म्हणलां पयलींच, दुसरे वाटेन उदारगत आपुणूच वाडटली. इफ देर इज पीस, प्रॉस्पेरिटी वील श्युअरली कम. आनी जरी तर आमची प्रॉस्पेरिटी आसा आनी ही प्रॉस्पेरिटी सगल्यांक जरी तर वांटून वेता बरे भाशेन जाल्यार शांती आसतली, कोणाक झगडपाची गरज पडची ना. तर असलें वातावरण आमचे पासत घडून हाडूंक, निर्माण जावंक आमी हे भेटेन मागुया देवा लागीं. आनी हे पवित्र मिसाचे भेटेन, ह्या उंड्या सोऱ्याची भेटवणी आतां जाता तेन्ना हें सगलें आमचें बरें मन शांती जोडपाचें, तशेंच आमचे मदें उदारगत हाडपाचें, पीस आनी प्रॉस्पेरिटी हाडपाचें आमच्या लोकां पासत, पिपल, आमच्या ह्या संवसारा पासत, प्लॅनट हाचे पासत एक पार्टनरशीप घडपाचें. कित्याक जरी तर पार्टनरशीप ना, सगळीं आमी बाराबर येना जाल्यार ही शांती, पीस आनी प्रॉस्पेरिटी येवपाक शकना. देखून सगलो लोक पृथ्वे बराबर एक पार्टनरशीप करून आमी ही शांती आनी ही प्रॉस्पेरिटी आमचे मदें हाडूंक देवा लागीं मागुया. ध्यान घेऊया C2 पेज नंबर 28. C2. म्हज्या भाव भयणीने म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. आपल्या मनाकारी महिमे आमच्या नाके पवित्र विचार सर्वेस्वर मानून घेऊ.
सर्वेस्परा संतोसान बरलेले पवित्र सभेची दानां मानून घे आनी जशें येदो व्हड संतोस भोगूंक तुवें तिका फावो केलें तशें निरंतरी संतोसाचो फोड तिका फावो कर म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमची काळजां उबारात सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया सर्वेस्परा सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची अदीक वर्त्या दबाज्यान आमी किर्ती करची कित्याक क्रिस्त जालो आमची पासकांची बोली सासणाच्या जिविताक जल्मलेलीं उजवाडाचीं भुरगीं ताणें आमकां केलीं आनी बावार्थ्यांक सर्गीचीं दारां उगडलीं ताच्या मरणांतली आमकां सोडवण फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं सगल्यांक नवें जिवीत उपजता देखून पासकांच्या संतोसाच्या नादार सगलो लोक सगलो संवसार उल्हासता तुजे मुखार तशेंच सर्गीच्यो सर्व पदव्यो आनी देवदूतांचो दलबार तुजे वाखाणणेचें गीत सांगातान थांबनासतना गायतात दलबारांचो सर्वेस्पर सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणांची झर देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत कोश्ट मरण सोसूंक आप कुशीन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्च घेतली तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्च नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रोगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबार्थाचो गूट सोम्या आमी ओडो खाता आनी केकाशिल्ले येता तितले पावटी परत येसोर तुजें मरण भोगता देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स भेटयता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता क्रिस्ताचे कुडीन आनी रोगतान वांटो घेतल्या आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालती खायेन मागता सर्वेस्परा के पृथ्वीचे विस्तार लेप ते पयसबेचो उगडास कर अशें लेव आमचे बागेवन बापा आनी फिलिपनेरे आमचे गोंडी बापा सिमिया आमच्या दारी गोंडी बापा आनी सगळे संस्कारनी घेतलेल्या बराबर तिका प्रितीमोगान सोपून कर तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवाशान मरून गेल्यात ते आमचे भाव भयणीचो उगडास कर हांचे काकुतीन अंतरल्या समेस्ता मोयपासांचे प्रकाश जे मुखामळाचे प्रकाश पडोवंक फाव कर आमा समेस्तांची काकूत कर आमी मागता अशें भाग्यों तांकवार मरेद्याचे मागीर संगाती भाग्यों जुजय जपोती भाग्यों दोत्ता भाग्यों जेवाज आनी सोयर काडी तुका मानवल्या ते सगळे सांतां भक्तां बराबर सासना जिवितां आमकां वांटो दी आनी थंय सांगाता तुका वाखाणूंक आनी महिमा गावंक आमकां फाव कर
जेजू क्रिस्ताचे पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे सांगाता आनी ताचे थंय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सर पदवेदार बापा सर्व मान आनी महिमा तुका सासनाच्या सासना. पीस अँड प्रॉस्पेरिटी संवसाराक हाडचे पासत अजेंडा 2030 ऑफ युनायटेड नेशन्स विथ 17 सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स ताचे 5 पिलर म्हणजे ते म्हणाचे पीपल, प्लॅनेट, प्रॉस्पेरिटी, पीस, पार्टनरशीप. हें करून आमकां जेजू शिकयता. संवसार दिता तसली शांती न्हू, पूण जेजू दिता तसली सदांच उरपाची शांती, भितरल्यान तावन येता तसली शांती आमकां मेळूंक जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवशान वतरेकतल्या आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्टाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोमयाची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. तुजी कूड आनी रगत आमी शिवंक येता. ती आमचेर जट्टी आनी कास्त हाडिना जावं, पूण तुजी काकुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. पळयात ही देवाची शेळी, संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना, पूण एक उतर मारय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी दिवपी. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Kurya,
D25 क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका पवित्र कर क्रिस्ताचे कुडी म्हजें तारण कर क्रिस्ताच्या रोगता म्हाका दादोस कर नाणूय म्हाका उदकान कोरपाच्या पवित्र कोश्टान म्हाका गोड कर तूं बऱ्या जेजू चितान म्हाका तुज्या दायांनी तूं म्हाका लिपय वेगळो हांव सोडून करीत दिवं नाका वायट दुश्मनांतलो तूं म्हाका पाय मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय तुजे सोशियो तूं म्हाका फराय भोगता संगती तुका वाखाणच्या प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुजे पोरचेचे दयाळ दिश्ट घाल आनी सासणीक गुटां वरवीं नव्या जिवान भरलें तांकां अविनाशी कुडीच्या पुनर्जीवनपणान महिमेवंत जावंक फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या जेजूची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. ध्यान घेऊया F3 पेज नंबर 86 F3. देवाक मानता सोता सोत मानता बापुटाय देणीक ताची Deus babamzo, mogar babuy, Deus babamzo.